ओबीसी महासंघान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची भेट घेवन आपल्यो मागण्यो मंत्र्या मुखार मांडल्यो। समाजाचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना, काम तडीक लावपाचे यत्न चालू आसा म्हण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कॉन्स्टंट फॉलोअप करतकीर फर्स्ट टाइम 11 मे 23 ओबीसी एसटी एससी पीजीक रिजर्वेशन हे सरकारान आमकां दिल्लें आसा आनी गोंयभर लोक प्रमोद सावंत आनी सामाजीक न्याय मंत्री आमचे सुभाष फळदेसाय बाबा साहेब तेंचे कडेन लोकांचे ओबीसी एसटी एससीचो जो 70-75% समाज आसा 100% रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन ते आमकां करतले आनी 25-26 कावन्सिलिंगाक ही ओबीसी एसटी एससीची भुरगीं एडमिशनान भितर वयतली आमची अपेक्षा आसा। हांव एडवान्स दोतोर प्रमोद सावंत आनी बाब फळदेसायचे आभार मानता की आमकां तेणें आदार दिवचो आनी हो बहुजन समाजाची भुरग्यांक कोणी शिकपाक तेणी मदत करची। जाणा की गोंयान भितर ह्या समाजाचेर केन्ना अन्याय जावपाक जायना जावं खंयचेय आमी जेन्ना ट्रायबल म्हणटात तेन्ना ट्रायबलाचे पसून म्हजो मतदारसंघ गेल्यार पसून हांव सगळे पटेन पॉझिटिव्ह रावतां, कारण एक मेन स्ट्रिमान येवपा खातीर तांची उदरगत ही अत्यंत शैक्षणीक उदरगत किंवा आर्थीक उदरगत ही जावप गरजेची आसा। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना म्हजे कडेन फायल येता ते म्हजे एक दीस पसून टेबलार उरून नासतना विथ पॉझिटिव्ह कॉमेंट्स केल्ले आसा। आता हातून भितर सरकारा भितर बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसात तांचे क्लियरन्सींग घेवपाचें म्हणजे एक मेजर म्हज्या डिपार्टमेंटाकूय फॉलो करपा खातीर हांव टायम टू टायम करतां। आनी काल पयर मधू बाबा म्हाका मेळ्ळे, इमिडिएटली हांवें थंयच्यानच फोन केलो, म्हजे टेबलार ती फायल येवपाक जाय म्हणून खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यान आसा तांणी म्हाका ओएसडीन हाडून ती फायल दिली। ताजेर जे जाय ते कॉमेंट घालपाचे पॉझिटिव्ह करपाचे ते करून दिल्ले आसा आनी म्हाका आशा आसा की ताबडतोब ते जावपाक जाय आनी ह्या वर्साक जाले जर जाय जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसा। ओके सर, आता जशें सांग्यार तुमी फाटीं एक बरो भक्कम असो प्रोग्राम घडोवन हाडलो ट्रायबल लोकां खातीर कितें स्किमी आसा आनी खुबशे प्रयोजन जे आसा ते तुमी घडोवन हाडले, जाल्यार ओबीसी खातीर मुखार कितें गव्हर्मेंटाची वाटचाल आहा जाल्यार ती तुमकांच खबर आसतली, जाल्यार लोकांक मातशें तेजेर जाणकार इन्फॉर्मेशन तुमी दिवचें की कितें प्लान जाता। ओबीसी कितें आसा, ओबीसी आसा आनी आमचे एक कमिशनूय आसा ताजे खातीर आनी त्या कमिशनाच्या मार्फत आमी जायत्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात। पूण दुर्दैवान कितें जाता की ताजें एग्जिक्युशन लेवल पावपा खातीर खुबशे एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लम्स येता आनी ते रिजॉल्व करपाचें आमी हें करतात। म्हणजे त्या लेवलाचेर ओबीसी लोकां खातीर काम करपाचे जर मेळावे घेवपाक जाय, हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात कमिटीक आमच्या जे ओबीसी कमिशन आसा की आमच्या गांवां वचून कॅम्प घेयात, तांची आर्थीक परिस्थिती बरोबर ना, जांकां कितें म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर ज्यो स्किमी आसात त्यो राबोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमकां मेन स्किमाक आमच्या गरीब समाजाक आमकां वयर मुखार व्हरपाक जाय। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे डिपार्टमेंटूय प्रयत्न करता।